देवा तूं आमचो ओरो तुका वचूंक पोंदूंक येता देवा तूं आमचो जीवन जिवीत तुका भेटून दिता बाबाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या भावा भयणीनो, म्हाका पावरी म्हणून आमच्या आकांताच्या वेळार कोणाच्याय मुखार वचूं आमी आमचे हात जोडटले जाल्यार आमकां त्या मनशाचेर भावाट बरवसो आनी विस्वास आसूंक जाय. मनशा सोवे जोर आमी अशे तरेन वागतात जाल्यार सोर पदवीदार देवा सोवे कितें? ह्या संवसाराच्या रोसणाराचेर आनी सांबाळणाऱ्याचेर आमचो कितलो भावाट बरवसो आनी विस्वास आसा? आयच्या सेवाधर्माचो विशय. सायबा, कोणाशी म्हूण बेतोल्या आमी? ह्या मिसा बलिदानांत आमकां आमचो भावाट कलावूंक आनी तो अकोंड करूंक आमच्या जण एकल्या खातीर मागुया. म्हज्या मोगाळ भुरग्यानो, भावा भयणीनो, कोणाशी म्हूण वेतेले आमी तुजे सुशी आयल्या आमी तुजेर विस्वास करूंक तुजे बरोबर चलोवंक आमकां बळ आनी शक्ती दी. केर भशेन एमीस आमी आमच्या भाव भयणां खातीर भेटयता आनी जे कुटुंब आनी भुरगीं एमिसाचे बलिदान वांटो घेता आनी पळयता तांचेरय सुभ आशिर्वाद मागता. जायती पावटी जेजूची येवंक आमी चुकल्या. जेजूचेर आमचो भावात दवरूंक आमी फाटीं उरल्या. ह्या वेळार सगळे हात जोडुया आनी कालतिकायेन देवाचे बोगसणे उलो करुया. सगळे व्हडल्यान हांव पातकी देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे बसत घेवन सदां सांकवार मरी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आमची पातकां भोगसून आमकां सासण्याच्या जिविताक पावूंक. आमेन. महिमा देवा सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सोर पदवीदार देवा बाबा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिगमस्ता. तुझ्या वैभव पासत आमी तुका वखणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्या सुता सोम्या देवा देवाचे शरीर तू संसाराचे पाप काटाय आमची काकलूत कोर. तू बाबाच्या उजव्यान बसलाय
आमचे मागणे ऐकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगातली देवा बापाची मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुझ्या भुरग्यांक एका मनाची आनी एका काळजाची तूं करताय. जे तूं आमकां फॉर्मयताय ताचो मोग करूंक आनी जे तूं आमकां भासयताय ताची आशा धरूंक बोळेपणान आमकां फावो कर. आनी अशी ह्या अतीर संवसारान सर्गीच्या सदां तोखतल्या सुखाचेर आमची काळजां थीर करून दवर. हे आमी मागता आमच्या सुमयाच्या पुता वरवीं तो खरो देव तुजी सभे पवित्र आत्मेचे एकपणान चोची येता रासवत चलयता सासणेच्या सेसनाक. आमेन. जोसुआच्या पुस्तका वेली वाचप. त्या दिसांनी जोसुएन इस्रायलाच्या सगल्या कुळांक सिक्कीम गांवांत एकठांय केली. उपरांत ताणें जाणट्यांक, फुडाऱ्यांक, नितीदारांक आनी इस्रायलाच्या धर्मशास्त्रांक आपयले आनी ते देवा मुखार आयले. तेन्ना जोसुआन सगली पोचेक म्हणलें, सर्वेस्पराची सेवा करूंक तुमी तयार नात जाल्यार कोणाचेच कोत्तेल्यात ती आयजूच विचून काडात. नदीचे पोलतोडी तुमच्या पुर्वजांनी सेवा केली त्या देवाची, वो तुमी आतां जियेतात त्या देसांतल्यान अमोरिताच्या देवाची. पूण हांव आनी म्हजें कुटुंब सर्वेस्पराची सेवा कोत्तले. पोरचेन जबाब दिलो, सर्वेस्पराक सोडून दुसऱ्या देवाची सेवा करूंक आमच्या मनांत नाच. कित्याक सर्वेस्परा आमच्या देवानूच आमकां आनी आमच्या पुर्वजांक इजिप्ताच्या देसांतली गुलामपणाच्या घरांतली भायर काडली आनी आमच्या दोळ्या मुखार व्हडली अजापां केली. आनी आमी चलताल्या ते सगळे वाटेर आनी आमी वेगवेगळ्या लोकां मदल्यान वेताना आमकां सांबाळली. देखून आमी सर्वेस्पराची सेवा कोत्तले, कित्याक तो आमचो देव. देवाचें उतर हें. जबाब. चाकून घेयात आनी पळयात सर्वेस्पर कितलो मोवाळ गोड. जबाब. चाकून घेयात आनी पळयात सर्वेस्पर कितलो मोवाळ गोड. सगल्या वेळार सर्वेस्पराक दिनवासतलो, ताची स्तुती सदांच म्हज्या ओंठांचेर आसतली. सर्वेस्परा सवे म्हज्या आत्म्याक वडवीक मेळटा. हे आयकून कालत्यांक भोगतलो संतोश. जबाब. चाकून घेयात आनी पळयात सर्वेस्पर कितलो मोवाळ गोड. सर्वेस्पराचे दोळे बऱ्या मनशांचेर आसात. ताच्या मागणेची बोब ताच्या कानार पावता. सर्वेस्पर कोट्या मनशांक पाट वळटा. प्रितुमे वेलो तांचो उगडास नाच कोत्ता. जबाब. चाकून घेयात आनी पळयात सर्वेस्पर कितलो मोवाळ गोड. बरी मनशां उलो मारतात. सर्वेस्पर तांचें आयकता आनी सगल्या आकांतांतली तांकां निवारता.
सांचे काळीज दुखवला कोंतवला तांचे सुरशी सोर्वेस्पोर आसाच सांचे मन कळवळटा वळवळटा तांचे सोर्वेस्पोर हाट ओडटा सबाब चाकून घेयात आनी पळयात सोर्वेस्पोर कितलो मोवाळ गोड बऱ्या मनशाक उपद्रेक कोस्ट बारी ओडचितात पूण त्या सगल्यांतलो सोर्वेस्पो ताका निवारता सगळीं ताची हाडां राखता एक पोरयान तो मोडूंक दिवचो ना सबाब चाकून घेयात आनी पळयात सोर्वेस्पोर कितलो मोवाळ गोड कोट्या मनशाक वायटांतल्यान मरण येता बऱ्या मनशाक जळटा ताका कास पडटली आपल्या सेवकाच्या आत्म्याक सोर्वेस्पोर तारण दिता ताच्या गोपांत आसरो सोदतल्यांक तो कधीच कास लावचो ना सबाब चाकून घेयात आनी पळयात सोर्वेस्पोर कितलो मोवाळ गोड बागेंत पावलून एफेसकारांक बरयलोले चिटीवेले वाचप भावा भयणीनो क्रिस्ताक मान दिवचे खातीर एकामेकाक कालती रावात बायलो सोम्या कश्यो आपल्या घोवाक कालत्यो जावंक जाय कित्याक जसो क्रिस्त कुडीचो मुणगे पवित्र सोबेचो सोडवणदार आनी मस्तक तसोच घोव आपले बायलेचें मस्तक आनी जशी पवित्र सोबा क्रिस्ताक कालती जावन आसा तश्यो बायलो आपल्या घोवाक सोगटा कालत्यो जावंक जाय पोतिनो क्रिस्तान पवित्र सोबेचो मोग केलो आनी तिचे खातीर आपलोच जीव दिलो तशेंच तुमी तुमच्या पोतिनीचो मोग करात तिका पवित्र करूंक उदकाची स्नान दिवन आनी सोबत उच्चारून ताणें तिका नितोर निर्मोल केली आपणा मुखार मोहिमेन पोरसोळीत कोत वो मिरी नासलोली वो असलें कितेंच नासतना पूण पवित्र आनी निश्कळोक तिका करून दवरचे खातीर ताणें अशें केलें हेच पोरी आपलो मोग करता तसो पोतिनी आपल्या पोतिनीचो मोग करूंक जाय आपले पोतिनीचो मोग करता तो आपलोच मोग करता खंयचोच मनीस आपले कुडीचो द्वेस करिना पूण ती पोसता आनी तिचो बरो परामोस करता क्रिस्तूय पवित्र सोबेताय तशेंच करता कित्याक ती ताची कूड आनी आमी तिचे जिवे सांदे देखून दादलो आपल्या आवय बापायक सांडटलो आनी आपले पोतिनीक एकवटतलो आनी ती दोगांय एक जातली ह्या गुटाक खोल समजणी आसा क्रिस्ताक आनी पवित्र सोबेक तो संबंद जाता म्हूण हांव सांगूंक सोदतां देवाचें उतोरें देवाचे व्हड उपकार उद्गाराक सगळीं उबी रावया Zoi sorbespora, Zoi sorbespora, Zoi sorbespora, Zoi sorbespora. तुझी उतरां सोम्या आत्मो आनी जिवीत तुझी उतरां सासणाच्या जिविताची Zoi sorbespora, Zoi sorbespora, Zoi sorbespora, Zoi sorbespora.
सर्विसपूर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं जुवावा पोरमणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमान महिमा तुका सोम्या जेजूच्या सिसांतले कांय जाणांनी म्हळें तो सांगता तें कठीण लागता कोणाच्यान तसलें आयकून घेवंक जायत हाका लागून आपले सीस अशे गुणगुणटात म्हूण आपणाचेच उसुगी जाणा जावन जेजून तांकां म्हळें हे मानून घेवंक तुमकां जड लागता आनी मनशाच्या पुताक आसलो तसो चडटना तुमी देक्षात जाल्यार आत्मोकी जीव दिता मांस कित्याकूच उपकारुना तुमकां हांवें सांगल्यात ती उतरां आत्मो आनी जिवीत पूण तुमचे मदीं विस्वास दवरिनात तशीं कांय जाणां आसात कोण कोण विस्वास दवरची नासली आनी कोण आपलो घात घेतलो आसलो ते विशीं पयलींच जेजू तावन जाणा आसलो आनी ताणें म्हळें देखूनच हांवें अशें सांगलां बापा करचें हें देणें घेतल्या बगर कोणूच म्हजेशी येवंक शकना ते उपरांत ताच्या सिसांतले जायते जाण फाटीं सरून गेले आनी ताचे सांगाताक आनीक भोवना जाले जेजून 12 जाणांक म्हळें तुमी वचूंक सोदतात सिमांव पेद्रू ताका जबाब दिलो सायबा कोणाशी म्हूण आमी वेतल्या तुजी उतरां सासणेच्या जिविताची आनी तूं देवान संस्कारलो म्हूण आमी स्वत मानून घेतला आनी आमकां खात्री आसा जेजून तांकां जबाब दिलो तुमकां 12 जाणांक हांवें वेंचून काडल्यात की ना तरी तुमचे मदलो एकलो देंवचार जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमान हे फाकाणी तुका क्रिस्त म्हज्या मोगाळ भावानो भुरग्यानो तरणाट्यानो देवाची उतर आयकतल्यानो आयचो विशय सायबा कोणाशी म्हूण आमी वेतल्या कितें आयचो विशय कोण सांगता कमॉन आयचो विशय कितें सायबा म्हणा सगळीं सायबा कमॉन सगळीं बरोबर सायबा कोणाशी म्हूण आमी वेतेल्या तुजी उतरां सासणेच्या जिविताची आनी पावटी सायबा कोणाशी म्हूण आमी वेतेल्या तुजी उतरां सासणेच्या जिविताची भुरग्यांनो अशी एक खबर सांगतात एक बायलेचो तिचो घरकार खंय बरो ना जालो आनी बरो ना जाल्यार आमी कितें करता ताका दोतोराक वेतात बरें ना जावपाक बरें जावपाक डॅनियल बरें ना जावपाक वो बरी जावपाक वेरी गूड बरी जावपाक म्हणटरी तिचो घरकार बरो ना जालो आनी देखून हे बायलेन आपल्या घरकाराक दोतोराशी व्हेलो एक दोतोर जालो 2 दोतोर जाले आनी जायते दोतोर केले आनी दोतोरागेर वचून लेकून तो बरो जावंक ना देखून सूर शेवटी थोड्या गाड्यांगेर लेकून व्हेलो कुडे देवांगेर व्हेलो तरी आसतना हो घरकार बरो जावंक ना एका सावय ही बायल पवित्र संस्कार ब्लेसड सॅक्रेमेंट आसा तसल्या एका प्रेयर रुमान गेली आनी थंयसर एक बायल हुंय आनीक बायल दुकानी रडटाली दुकानी घोशघोशीत रडटाली
आनी देवाक मागणें कोत्ताली कितें म्हूण सायबा कोणाशी म्हूण हांव वचूं सायबा कोणाशी म्हूण हांव म्हजें वचूं अशें म्हणून एक बायल मागणें करून दुखांनी रडटाली तेन्ना हे बायलेन ही उतरां आयकलीं जी दोतोरांक गेली वखदां केली गाडयांगेर गेली हांगा थंय कुड्डेपण केलें हें सगळें खोटेपण केलें ती बायलेन दुसरी बायल रडटा आनी जेजूक सांगता जेजू कोणाशी म्हूण आमी वेतेल्या ही उतरां तिका काळजाक लागलीं हांव दोतोरांक गेली गाड्यांक गेली म्हालांगेर गेली चामराक गेली सगळें खोटेपण केलें पूण म्हाका कांय मेळ्ळें ना म्हणटूच आतां म्हाका एकूच वाट ती म्हणल्यार जेजू आनी ही बायलेन ही उतरां आपली करून घेतली आनी झुजाऱ्या भशेन लायक अ वॉरियर शी इज फायटींग अगेन्स्ट द डिसीज ह्या दुयेंसा सगळें झुजूंक लागली आनी उतरांनी तिका बळ दिलें आनी शक्ती दिली ही बायलेन सोत मानून घेतलें जेजू वाट सोत आनी जिवीत जेजू वाट सोत आनी जिवीत जुवांची शुभवर्तमान 14वा विसूर वडी सो आय एम द वे ट्रूथ अँड लायफ देर इज नो वे देर इज नो अदर वे देखून भुरग्यांनो आयचे पयले वाचपाचेर आमी नदर मारुया आयचे पयले वाचप जोशुवाच्या पुस्तकांतले वाचप आनी जोशुवा मरपाक थोडेच दीस आसले जोशुवा मरपाक थोडेच दीस आसले अशे वेळार हो जोशुवा सगळे इस्रायल परजेक आपयता आनी तांकां विचारता तुमी कोणाची सेवा करूंक सोदतात whom you want to worship whom you want to serve कित्याक ही पोरसां नदीचे पलतडी आनी खंयच्या देवाक गुसताली ही पोरसां आमोरितान म्हणटा ताच्या देवाक गुसताली आनी तो सांगता तुमी कोणाची सेवा करूंक सोदतात आनी जोशुवा सांगता हांव आनी म्हजो घराबो सर्वेस्वराची सेवा कोत्तले हांव सर्वेस्वराची देवाची आमी एकट्याकूच बुजतले हांव कित्याक हो देव आमचो रोसणार ह्या देवान आमकां रोसल्यात हो देव जिवो देव हो देव जियेता तो देव हो देव आमच्या आडकोळींनी आमच्या प्रश्नांत आमकां सांगात दिता तो देव ही पोरसां इजिप्तान आसली तांबड्या दर्यांतल्यान पांय भिजयनासतना हे पोरशेक देवान मिलाग्र करून ह्या सलामतीक पावयली ही पोरसां ओरण्यांत आसली मावथ निबू हे दोंगरार ती एकसुरी आसली जेवण खाण मेळो नासलें देव तांकां पुजता आनी हो जोशुवा सांगता हे देवान आमची सगळी मिलाग्री केल्यात हो देव जियेता तो देव ते देवाक आमी बुजतले विल वर्शीप ओन्ली लिव्हिंग गॉड भुरग्यांनी म्हाका सांगशात पयलो मानामेन कोण जाणा हातूर करात 1 2 3 4 5 okay this boy which is the first commandment very good what's your name Terence okay good very good पयलो मानामेन एकट्या सर्वेस्वराक पोडणीपाट करून नमस्कार करचो आनीक देव ना हाचे पयले वाचपान आमकां मेळ्ळें दुसऱ्या वाचपान हे देवाक विस्वासी राव देव आमकां विस्वासी तशें आमी देवाक विस्वासी रावंक सांगता बागेवन पावलो एफेसकारां बरोवन सांगता देव आपले पोरजेक विस्वासी जाल्यार पोरजेनूय बी विस्वासी रावंक जाय आनी हांगासर बरी तो शिकवण दिता ती घरकाराक आनी घरकान्नीक सो जेजू आपले पवित्र सभेक विस्वासी तशें घरकान्नीन आपल्या घरकाराक आनी घरकारान आपले घरकान्नीक विस्वासी रावचें जायते दूख येता जायते प्रश्न येता तुरे आसतना
जेजू आपल्या आपल्या पोरचीक विश्वासी तशें गोरकांनी एकामेकाक विश्वासी रावंक आमकां उलो करता. आयच्या शिवर्तमानान तांकां आयकूंक मातशें जड जालें मन तांची आनी ताका लागून कोण कोण जेजू सोडशिल्ले पयस गेले. थोडी उतरां तांकां सोजमना जालीं आनी देखून ते जाय जाणां सोडून गेले. आयज बी जायते जड मनाचे मनीस आसात ते जेजूचो पाटलाव करिनात. तांकां संवसार जाय, पातोक जाय, काळोख जाय, मोव जाय, खा पिये, eat, drink and make merry, tomorrow will die. They are living like a hedonist. एक संवसारी कशी जियेतात तांच्यांनी देवाचो पाटलाव करूंक जायना. देखून जेजू सांगता कोणे जर नांगराक हात घातलो जाल्यार ताणें फाटीं वळून पळोवंक जायना आनी तांच्यांनी जेजूचो पाटलाव करूंक जायना. देखून भुरग्यांनो, भाव भयणीनो, आयज हे मिसाल वांटो घेता आसतना पयलें एकूच देव आसा. पयलो मानामेळ सांगता एकूच देव आसा आनी देव ना. दुसरें, भुरग्यांनो, कोण तर तुमकां भिरांत दिसली, कितें कोत्ता तुमी? लायट गेली समज, रातची लायट गेली, कितें कोत्तले? बरी जाली लायट गेली, बरें जालें, काळोख तो बरो अशें म्हणटले. वॉट विल से? येस, दॅट बॉय से नो. वॉट विल डू? कितें कोत्तले? कितें कोत्तली? तुमच्या घरान लायट गेली, कितें कोत्तली तुमी? कोण म्हणटा मामी आ म्हणटली, कोण मामी म्हणटली, आ कोत्तली म्हणचे ना तूं? मामी म्हणचे ना? आ नाना म्हणटली म्हणचे ना? नाना लायट गेल्या भिरांत दिसता. भुरग्यांनो, जायते फावटी आमच्या जिवितान अशें घडटा, भिरांत दिसता, दूख येता, खूश येता, पिड्या येता, कितें जायत म्हण नको आमी. तेन्ना जिवे देवाक उलो मारूंक जाय. Book of Jeremiah, chapter 33, verse 3, call me and I will answer you. म्हाका उलो मारात आनी हांव तुमकां जाप दितलो. दुसरी वचपा म्हणून आमकां आनीक दुसरो वाट ना. एकूच वाट जेजू क्रिस्ताची वाट. एकूच वाट जेजू क्रिस्ताची वाट. ही वाट टाकूंक आमकां बोळटी. आमच्या घरान प्रश्न येतात, घडये डॅडीक सर्वीस ना, मामा घडये पिडेन आसा, घडये मामीन डॅडीक सोडलो, डॅडान मामाक सोडली, घडये एकसूरपण आसा, घडये घरान कोवीड पिडा आसा, घडये कॅन्सर आसा. अशे वेळार म्हज्या भुरग्यांनो, भाव भयणीनो, जेजू भायर आमकां आनीक वाट ना. आनी बोगोर आमी म्हणूं फावो, सायबा कोणाशी म्हूण आमी वेतेलां, तुजी उतरां सासण्याच्या जिविताची. सगळीं बरोबर सायबा म्हणात. सायबा, कमॉन, सायबा कोणाशी म्हूण आमी वेतेल्या, तुजी उतरां सासण्याच्या जिविताची. भुरग्यांनो, उबी रावात आनी वेळार आमचो भावात उच्चारुया. ते एकटेच देवाचेर आमी सोत मानता. सगळीं भुरगीं उबी रावात. जॉइन युअर हँड्स. येस, कम ऑन. आनी व्हडल्यान सोत मानता म्हणुया. सोत मानता देवाक, सोर पदवीदार बापाक, स्वर्गार आनी पितमीच्या रोजदाराक, आनी जेजू क्रिस्ता ताचे एकल्या पुता आमच्या समिया, तो पवित्र आत्मे वरवीं गोरवीं समलो, आंकवार मरिताय जल्मलो, पोंस पिलेकार ताणें खूस सुचले, ता कुसार सुडलो, तो मेलो आनी ताका निकी पिलो, तो मेल्ले मदें देंवलो, तिसरे दिसा मेल्यांतलो जिवोन जालो, स्वर्गाक चडलो, सोर पदवीदार त्या बाबाच्या उजव्यान बसलाय, चितां जिव्यान मेल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभे, भक्तांचो एकठाण, पातकाचें भोगसणें, कुडीचें जेवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. सायबा
कोणाशी म्हूण आमी वेतेल्या तुजेशी आमी आयल्या हे वेळार ही आमची मागणी दोनया देवा मुखार दवरुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपल्या जिविताच्या अणभवांतल्यान आनी देखींतल्यान आपणाचेरूच चड पातयेलोल्या समाजाक देवाच्या बोलाची पोदवेची आनी सोक्तेची वळख दिवंक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी कोता तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी कोता तुका. आमच्या राजकी फुडाऱ्यांनी आपूण ह्या संवसारांत 2 दिसाचे वाटसूर म्हूण वळखून घेवन पोरजेची बरे तरेन निगा घेवंक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी कोता तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी कोता तुका. आयज जायतीं जाणां उदरगतीच्या उंचल्या पांवड्यार आसात. असल्या मनशांनी देव आपणाच्या गिन्याना आनी जाणवाये परस व्हरतो हें सोत मानून घेवंक आनी समजूंक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी करता तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी करता तुका. आयज जायते जाण आपल्या कोश्टां आनी आडकोळी वेळार आपणाचो भावार्थ आनी विस्वास सोडून दिता अशें दिसता. असल्या मनशांनी देवाचेर पातयेवंक आनी धिरान आनी बोलान सगल्या वायटांक फुडो करूंक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी करता तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी करता तुका. बाबडीनो हे वेळार आमचे हात सोडुया. आमचे दोळे बंद करून आमच्या कुटुंबा खातीर ह्या उत्साबोळ जाल्ल्या संवसारा खातीर हो संवसार खंय वचूं हे संवसाराक वाट सोत आनी जिवीत तोच दिव. भुरग्यां खातीर पिडेवंतां खातीर ज्या देशांनी मारामारी झुजां शांती सवस्काय ना केले भाशेन पाकिस्तान अफगानिस्तान भारतान जायत्या देशांनी क्रिस्तांव म्हूण कोसतले आसात. मनिसातीची तत्वां मुल्यां सांडलेलीं आसा. असल्या मनशांक शांती समाधान आनी जाणवाय मागुया. बापा हे आमच्यो गरजो ही आमची मागणी आनी आमी काजंतान दवरलेल्या काजाच्या आवडीतून स्विकार कर आनी सगळे म्हज्या भावांक भयणीक भुरग्यांक तरणाट्यांक तुज्या जाणवायेन आनी तुज्या आशिर्वादान भर. तूं जशी येता आनी राजवट चलयता ससनांच्या ससनाक. आमेन. आमची कर्जा तातूंत घालता आमची मोना तूं कोर्ट
पिता स्वीकार करून रातून मागता गोवाडो आकार माता दाकाचो रोस समर्पिता आमचे सत्व सोबेटोइता मागोनिनो विनोद करता. म्हज्या मोगाळ भुरग्यानो तरणाट्यानो बाबळीनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्वरा एकेच बोली वरवीं आमकां तुजी आपणायली पोरसां तुवें करून घेतली. दोळायपणी तुजे पवित्र सभेक एकवटान आनी शांतीन सांबाळ. क्रिस्ता आमच्या समे वरवीं सर्वेस्वर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्वराक आमच्या देवाक दिन वचुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीदारांनी सासणेच्या देवा सर काळे आनी सोताय क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वचूंक फावो. हो कायदो निधीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवें आपल्या कोश्टां मरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली. आपल्या पुनर्जीवनपणान जिखलें आमा समेस्तांक जिवीत सासण्याची आपल्या मोहिमेवन स्वर्ग प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गीची. देखून आतां सगळ्या देवतां आनी भक्तां संगती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. दरबाराचो सर्वेस्वर तूं पवित्र पवित्र पवित्र. दरबाराचो सर्वेस्वर तूं स्वर्ग आनी संसार भोगला तुज्या वैभवान. स्वर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता येता ताका जय. स्वर्गी तुका जय जय. बाबा खरोच पवित्र तू सगळ्या पवित्रपणाची सूर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश मरण सुचूंक वेचे आदी ताणें उणो घेतलो. तुका आदीन वचून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमची बसो समर्पणची. तेच परी जेवण तोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी हातले पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नवे आनी सासणीक खरोडेचें रगत. पातकांचें भोगसणें मेळच्याक तुमचे बासत आनी समेस मनशे बासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासा करात.
बाबार्थाचो गुट परगुटुया जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडूंची खास तुका समर्पिता तुजे मुखारी मुखान तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्लें देखून आमी तुका दिन बसता आनी जेजूची कुडा रगत शिवतल्या आमास मेस्तां पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पराक की पृथ्वीर विस्तारलेचे पवित्र सभेचो उगडास कर फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा फिलीप नेरे आमच्या गोवडी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरो सुदूर मेल्यात ते आमच्या बाबा भणची काकूत कर तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सुमेस्तां तुजे पोजडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमास सुमेस्तांची एमिसान वाट घेतल्यांची भुरग्यांची तरणाट्यांची संदेशकारांची आनी सगळ्या पिडेवंतांक आनी जिवितांत सांडलेल्यांक राख आनी सांबाळ आंकवार मरे देवाची माय संगती भाग्यवन दौरमतान सूर काळे तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासे सुखांत आमकां वांटो दी तांची संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजूतां पवित्र आत्मेचे एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन अशें मोगाळ भुरग्यानो आमी देवाशी आयल्या जितली पावटी आमच्या जिवितांत दूख येता तितली पावटी देवाक आमी उलो मारूंक फावो आनी हो देव आमचो उलो आयकता हे वेळार सगळीं हात सोडुया सगळीं हात सोडात दोळे बंद करात आनी व्हडल्यान जेजू शिकयल्लें मागणें म्हणुया आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राय सकाळ येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो एक राय आमकां दी आनी आमची चुकलां बक्षिता तशी आमची पातकां बोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सूर वायटांतली आमकां निवार दया करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आमच्या सोंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरे भशेन वतरेकता तर आमकां उदार काकलुटीन सूर पातकांतली सुटोय आनी सूर आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या दोरमतांक म्हळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हयपणचे पयस सभेच्या भावार्थाची दिसका तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूं तिका एकवटान सांबाळ चडशी येता राजवट उलयता ससनेच्या ससनाक आमेन सोम्याची शांती सुद्दां काल तुमची सवय आसूं तुमचे सवय आसूं एकामेकाक शांती दियात देवाची शेले संसाराचे पाप काटले आमची काकलत कर देवाचे शेले संसाराचे पाप काटले आमची काकलत कर देवाचे शेले संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी भुरग्यानो बाबा भयणीनो हो तो शिवो देव भावार्थान ताका शिवता ती आमी सुखली सुभागी सोम्या तुवें म्हजे म्हाका फावना पूण तुजे कासत्रान म्हाका भलायकी मेळटली सोम्या जिसू हे वेळार काळजान घेवंक तुका अनुभव म्हणजे म्हाका खूब खुशी
पूण तुका शिवूंक हांव पुरती न्हय आनी ह्या हुंड्याच्या रुपान शिवूंक म्हाका मेळना. तरी आसतना आत्मीक रुपान तूं म्हज्या काळजान, म्हज्या मनान, म्हज्या जिवितान, म्हज्या वायटान, म्हज्या वस्कोतायन ये आनी तुका शिवलेल्या परी तुका दिन वसूंक आनी तुजे बरोबर जिवंक हांव सोदतां दोनया. हे तुजे कृपेन आनी तुजे सुक्तीन बोर म्हूण मागता हांव. आमेन. Santa, Shilia canta, Moji vormi, Vito solia, Conuitosa, Zato salvar, Sorotaka, Subamudar, Yutam visvasadas tujim, Ama Shilia gloria Gesù, Ecas rinato vorzum, Iudam visvasadas tujim, Ama Shilia gloria Gesù, Ecas rinato vorzum, Sagun, Aila Devon, Dus Manatli, Solo Devon, Moja Shelia, Aila Gevon, Sasnik Jivi, Mojivado, Yudam Visvasadas Tujim, Ama Shilia gloria Gesù, Ecas rinato vorzum, Iudam visvasadas tujim, Ama Shilia gloria Gesù, Ecas rinato vorzum. जावं त्या कार घालियात ताणें आमकां राखल्यांत, सांबाळल्यांत, रुचल्यांत, सोडयल्यांत. प्रार्थुया. सर्गीच्या बापा, तुवें काकुतीन आमकां दिल्ल्या जेजूचें मांस आनी रगत आमचे पिडीस आत्म्याक भरपूर भलायकी दिवूं आनी सगळें आमचें जिवीत तुका मानतात तशें जावच्याक आमच्या काळजाची उर्बा अदीक अदीक वाडोय. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमची सवय आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोर वेदी बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. कोणाशी म्हूण आमी वेतल्या तुजी उतरां सासणेच्या जिविताची जेजूशी वसूंक क्रिस्ताची शांती आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Swadans ami boce, Kushadados ami rauce, Mogo civite cusbore, Baboi na civite core,